दीपकान इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करप ह्या प्रपोजला अर्थच ना. आमी मगो पक्षच दीपकालो. दीपक इज द अध्यक्ष आनी हो कित्याक कितें उलयता ह्याचो अर्थ कितें? तांकां MG सोंपोवपाक जाय. हेचो अर्थ भारतीय जनता पक्ष स्पश्ट सांगता. ह्या इंटरव्यूक जर ताणें अशें तुमकां सांगलां आसत, हाजो अर्थ लोकांनी नोंद घेवपाक जाय. ताका MG सोंपोवपाक जाय. तांचें एकूच हें आसा इश्यू की MG म्हणटा ती रसातळाक पावोवपाची गोंयांत. तें तांकां शक्य ना. तांचे कडच्यान तुमकां ऑफर आयिल्ली ती मर्जराची आयिल्ली काय फक्त तुमी येवपाची? मर्ज करून येवपाची. MG मर्ज करून येवपाची. आनी अशें आसतना ना म्हणपा फाटलें कारण कितें? काय म्हाका गरज ना थंय. म्हाका ज्या पक्षान म्हजो जल्म जाला त्या पक्षाक कुशीन दवरून हांव तांकांच विचारतां. खुद्द अध्यक्षाक विचारता किंवा बाकीचे लिडरांक तांचे विचारता. बरे बरे लिडर सतीश धोंड आसा तो पक्ष असो चान्स मेळटा म्हणून पक्ष सोडटलो? म्हाजो प्रश्न हांगा. जे सामके दिग्गज नेते तांचे आसा तांकां प्रश्न म्हजो हांगा. विनय आसूं, सतीश आसूं किंवा आनी कोण जे भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी आसूं, तांकां जर अशी कोणी ऑफर दिली, दे वील लीव द पार्टी. तत्व म्हणून कितें आसा न्हय. हांव तांकां थोडे तांच्या नेत्यांक तत्व आसा. कितें हांव तशें वायट म्हणना तांकां. मोगो आनी भारतीय जनता पक्ष ओके हांची युती परत जावपाक शकता काय कितें? पळय, पॉलिटिक्सांत खूब गोश्टी अश्यो आसतात ताजेर एट दीस स्टेज बोलणें करप किंवा उलोवप हें बरोबर न्हय. त्या वेळार कशी परिस्थिती येता. समज परिस्थितीच अशी आयली की लोकांनीच जर तशें इक्वेशन तयार केलें जाल्यार ताका अर्थ कितें उरलो. मागीर तेन्ना विजय सुद्दां थोडे काँग्रेसचे सुद्दां एकठांय जावन तें सरकार करचें पडटलें. अश्यो गोश्टी जाता. 7-7-7-7-4 अशें जर निवडून दिले जाल्यार कितें करता? जाल्यार खंयचें तरी कॉम्बिनेशन करून तें सरकार करपाकूच जाय. हाचो असो अर्थ न्हय की आतांच आमी तेजे बरोबर वतले.